Yeah. प्रोफेशनलपणे हा तुगेलें इन्वेस्टिगेशन बाय गोवा पुलीस जायें आनी हें इन्वेस्टिगेशन जालें ना म्हूण सिद्ध जाता. आतां एक वीक जालो सेमी न्यूड बॉडी म्हण ती एक व्हायरल जाली. फर्स्ट डिफेक्ट एंड फर्स्ट फॉल्ट ऑफ द पुलीस. पयलीं सुवातेर तेणी तें व्हायरल करपाक तें स्टॉप करपाक जाय आसलें. इट शूड हॅव नॉट बीन डन. शूड हॅव बीन कवर्ड. शूड हॅव डन सो मेनी थिंग्स. डायरेक्शन पेडे करपाक केलां. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन. आतां प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन म्हण तें जावपा जाय अंडर सम कोर्ट नाव. कित्याक इट हॅज गॉन 7 days have passed and no proper line of investigation अजून देखून. आतां वर्डिक्ट जालो. कॉप्स म्हणटाय आपण सांगलो ना. बट हुंय तरी इन्वेस्टिगेशन लीक जालें दॅट इट इज अ ड्रावनींग केस. नाव ऑल दीस इज क्रिएटिंग कन्फ्युजन्स. वाय दीस हॅपन हें पुलिसान आतां नियाळ करपा जाय. फर्स्ट एक रिपीट करना जायच्याक आनी सेकंड डिलिबरेट केलां काय ना तें जाण जावपाक. I think somebody has to answer these questions. What happened to the clothes? Why still it is not coming out? There should be proper answer to this from a competent officer. There are no marks on the body muntai. There should be proper officer who is telling this to the rank of the SP. Victims, relatives and victims' parents were victimized. They have to answer how this happened. ही बारीक केस न्ही जुपकोन पुलिसान सांगपाक की कोण विक्टिमायज केलें. मोत्रीच हे मोत्रीच हें कितें आतां. वॉट इज दीस? वॉट इज हॅपनिंग टू ऑल दीस? मोत्रीच हाऊ ऑल दीस थिंग्स आर नॉट कमिंग ऑन रिकॉर्ड. वाय इट इज हॅपनिंग? हे पुलिसांक ट्रेनिंग ना हँडल करपाकू. शुडंट दे बी हँडलिंग ऑल दीस थिंग्स? Victims, parents, investigation line, mental तेका एगनी तेजेर हें करप. मेलो मनशाचेर सांगप तेगे मेंटल प्रॉब्लम आहा म्हूण तेका. हें पुलिसान हँडल करपा न्ही. इज इट नॉट द ड्युटी ऑफ द पुलीस टू सी दॅट ऑल दीस थिंग्स आर हँडल्ड? तेगे फ्रेंडा गेलें सगळें गेलें टेलिफोन मोबायल डिटेल्स तेगेलें लिंक्स should have been investigated before things come in the press, come on the come in public domain. So it is like that. Oh, government sarko law and order hen koro sorita, distort koro sorita. Purposely it has been done. All these questions some competent officer has to answer. Why this harassment? What about the progress of the case? Why a competent officer has not been giving? I have written all this has gone on record to the chief minister, to the police. It is not so simple a case where ते भाशेन केलां. आतां मोडगो मर्डर केस जाली फाटी. पुलिसान सारकें इन्वेस्टिगेशन कोर पासून कोणाक कांय सांगूं ना. सारकें सायलंटली केलें आनी ही केस कित्याक सायलंटली जावं ना. हें सगळें क्रिएट जाता. एक मोल क्रिएट जाता की देर इज समथींग रॉंग. सो आमगे डिमांड कितें आहा to the rank of the SP, at least I have heard that he is personally involved in the investigation. Come clear. Let doubts be cleared about the people, or we are making charges on you that you are deliberately doing it. There should be justice for this girl. Justice in the sense that whoever are responsible should be penalized. And last if not the least, this was repeats जावपा जाय न्ही की ते व्हायरल जाता आनी कितें जाता. वॉट एक्शन पुलीस इज गोइंग टू टेक? सो वी डिमांड स्ट्रेट अवे थिंग्स लायक दीस. हे भाशेन इन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट टू द रँक ऑफ द ऑफिसर should tell us what is the investigation, where has the investigation reached, what is the status of the investigation, whether the line of action or line of investigation is correct, or whether they are going to track the case or not. There are no reports still about any physical assault. Thank God that there are no such evidence now. All these things I think the police should clear. To the rank of police officers, to the rank of IGP or SP, somebody should say this. And all this will clear doubts for the people, or the police is at fault. So in order this not to happen, we demand all these actions on as far as I have raised questions.
Reginald, what do you feel? Is it murder, rape, or what do you feel? See, I cannot blame anything, or rather we are not, आम्ही सांगून इन्व्हेस्टिगेशन हातच्या पेटे जावपा जायना. फॉर एग्जाम्पल वास्को रेप केसीन तेन्ना सांगलें इट वॉज अ ओपन अँड शट केस म्हणलें. देर आर सम केसीस मर्डर केसीस पासून अजून देखून डिटेक्ट जालें नाही. फॉरेनर मर्डर केसीस पासून डिटेक्ट जालें नाही. आय एम नॉट सेईंग एनीथिंग, बट आय एम सेईंग द पुलीस शूड कम क्लीन. The Home Department, the government should come clean. The BJP government should come clean on all the points I've raised. Right from the photo that is viral, to the torture of the parents, to the investigation, to the friends, link of all the friends, where last she was, what happened, and what about the agony? तुम्ही मेलो मनशां देखून तेका मेंटल स्टेटस तेगे तुम्ही डिक्लेअर करता हें कितें? वॉट इज दीस? सो आई एक्सपेक्ट द पुलीस टू क्लियर आउट विदिन दिस 2 days and clear all doubts. The people of Goa are at this, they have that tension that what is happening to this case. So I hope and pray that the police takes action and we are able to get justice to this girl. We strongly demand that justice should be there for this victim, or rather, आमगली एक भयण ती हाल कोणाकूय जावपाक शकता, आमकांय भुरगीं आहाय. अशे भाशेन जावपाक जायना की आमच्या लोकांतल्यान एक भंय क्रिएट जाता की कोण अत्याचार करूंक शकता आनी एस्केप जावपाक शकता द लॉ इन दीस स्टेट. सो responsibility entirely on the police and the BJP government to clear this thing. Yesterday, Lobo said that if the police doesn't come to the conclusion within a week, so he will approach to the crime branch. What do you like to say about that? Do you We will all go along. It is not so such as एक चेडवाक बरें एक सामान्य गोंयचे एक नागरिकाक हे भाशेन जावप, it is not tolerable. That's why I am saying the police should clear as fast as possible. 7 दीस जाले अजून देव क्लियर आउट जायना. एकोदा पाय म्हणटा की पेरंट्स म्हणटाय की विक्टमायझेशन जाता, दुसरोदान तुमी आनी कितें कितें डिस्टॉर्टेड व्यूज दिताय. आनी म्हगे रिक्वेस्ट आहा, इन्व्हेस्टिगेशन जावचे पयलीं लेट अस नॉट जम्प टू कन्क्लुजन्स. स्टील वी वील गिव पुलीस अ चान्स बिकॉज वी वॉन्ट द केस टू क्लोज. आमी जर तर कितें म्हूण हाल पुलिसान म्हणपाक येना ती आमी इन्व्हेस्टिगेशन डिस्टॉर्ट केलें म्हूण. सो वी आर ऑन अ सारकें फर्म ओपिनियन that justice should be there for this victim. So Reginald Baba, his father was on the record that she was upset and he told that she will do suicide and like this. Upset जाल्यार आनी रिजन आहा पुलिसांक कॉज ऑफ हें करपाकू, एक्सिडेंट करपाकू. रिजन ना मरे. पायन कितें म्हण जाल्यार तुगे इन्व्हेस्टिगेशन खंय पावलां आनी पांय आपणागे भावनक हें करता. जण एकल्या पांयक दूख लागत तें, जण एकल्या पांयक जाला तेसो जे पांयक जाला आपल्याक भुरगें अशें करून जालोलें तेका खबर आहा दूख आनी सूख म्हणो कितें तें म्हाका आनी तूं खबर ना हें रिलेट करपाक. इट इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू बी आन्सर्ड. ताका क्वेश्चन विचारप आनी ताका आन्सर करप हें सारकें न्ही. तेगे बाड्यागे दूख तो जाणा. जस्टीस जाय तेका. There are so many people fighting for justice, and आमगे duty, it is in our domain to see that justice is given to these people, and we will see that justice is given. We are not going to take these people so lightly. How long you will wait for the justice? See, आणि कितू दीस मारता? 7 दीस जाले. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा आनी 2-3 दिसान क्लियर आउट जायना जाल्यार कितें जाल्यार हांव पडटा. ताका लागून ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिसांचेर. बेगीन सांगाय कितें चलत तें. हाल्यान मागीर आमी कितें केलें म्हणा काय.